ज्या मडगावच्या आरजीपीच्या बसकेक लागून पक्षात फूट पडली त्या बसकेचो ऑडिओ सध्या लीक जाला. कालूच आरजीपी पक्षान 10 जाणांक पक्षांतल्यान काढला हाच्या पार्श्वभूयेचेर हो ऑडिओ म्हत्वाचो आसा. तर ऐकात हे बसकेत कितें जालें तें. म्हाका आमी मुखार कशें वचपाचें पयलीं म्हणल्यार पार्टी आमी आमच्या सायडान करून घेवची पडटली. तर पार्टी आतां ते तितले काय नवो दुसरो प्रश्न जाता. समज तेंचेर गरीबाच्या एक्रॉस द टेबल बसोन समज आमचे ग्रुप बोर्डान तेंचो ग्रुप बसोन डिस्कशन करून जालें आमचे सायडीन येवपाक आतां इलेक्शन करपाक जाल्यार वेरी गुड. ना जाल्यार कितें नाजाल्यार दुसरो ऑप्शन आमकां कोर्ट. जशी शिवसेना जाली एनसीपी जाली तशी कित्याक आमचे कडेन 100% आमची सायडीन आसा. असो समज आमी मुखार स्टेप घेतलो जाल्यार तुमी आमकां अशें ब्लेम करनाका. आमकां आनी ऑप्शन ना. एकदा गरीबाचे ऑप्शन जाता जाल्यार ना जाल्यार दुसरो ऑप्शन कोर्ट. एक शटडाउन करवाना है, इलेक्शन करवाना है, रिमूव करेंगे वो ऑप्शन ना भाई बोले ना पाले सांगा कॉल करा ग्रुप करा हे करा व्हिडिओ इलेक्शन करता सांगा एक दोन मुद्दे हमारे पास आओ प्रत्येक डायरेक्ट एक ऑप्शन सेकंड ऑप्शन एक इलेक्टेड मेंबर का ग्रुप दरमियान डायरेक्ट इलेक्शन करवाने सिंबल आमच्याकडे मेजॉरिटी असतात इलेक्शन कमिशन जाताना कोण शिवसेना संजय घेऊन गेलो आणि माझे अजित पवार यांना ऑप्शन हिरो पार्टी रजिस्टर करवायचे मोर दॅन 6% वोट्स आमच्याकडे असतात इलेक्शन करून सिंबल आमच्याकडे तीन ऑप्शन सेकंड फॉर आल तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.